विसवा उपरांत तुमकां येवकार. वास्को मामलेदार ऑफिसात बसयल्ली दोन्ही टच स्क्रीन मशिनां फाटली 4 वर्सां जाली बंदूच आसात. लोकांक 1/14चे उतारे आनी हेर डॉक्युमेंट सोंपेपणान मेळचे म्हणून ही मशिनां बसयल्लीं. ही मशिनां सारकी करची म्हणून सुद्दां थंयचे अधिकारी कांयच हालचाल करिनात. मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांक जमनी विशींची कागदां सोंपेपणान मेळची म्हूण येणावळ खात्यान वास्को मामलेदार ऑफिसान ही 2 टच स्क्रीन मशिनां बसयल्लीं. गोंयचे येणावळ मंत्री आनी वास्कोचे आमदार जुजे फिलिप डिसोजान ह्या मशिनांचें उक्तावण केल्लें. ही मशिनां फाटलीं 4 वर्सां चलनात. मामलेदार आनी हेर अधिकाऱ्यांक ह्या मशिनांचें कांयच पडून गेल्लें ना. वास्कोचे सामाजीक वावुरपी जयंत जाधवान ह्या विशीं तिडक उक्तायली. हांगासर जेन्ना मामलेदार ऑफिसान आमी चवकशी करता कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन तांकां कोणाकूच कांय खबर ना. थंयसर सांगतात की देर मे बी सम पार्ट इज ब्रोकन ऑर समथींग इज गॉन वी डोंट नो अबाउट इट. हांगा जर पळयलें ही परिस्थिती पळयल्यार हेजेर जे धूळ जमल्या ही पळयल्यार अशें दिसता की कितलींशीं वर्सां जालीं ही हांगासर क्लीन करूं ना काय कोणें परत रिपेर करपाचो प्रयत्नच केलो ना. ही जेन्ना मशीन एक गव्हर्मेंट लाखो रुपया दिवन वास्को A क्लास हांगासर मामलेदार ऑफिसान इन्स्टॉल करता ती आम जनतेच्या माहिती खातीर आसता की ताका सोयीस्कर हांगासर कसली माहिती जाय ती मेळची म्हणून. हांगा पळयता ह्या परिस्थितीन आमचे जनतेचो पयसो लाखांनी रुपया हांगा वेस्ट जाल्लो आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. ये चाहते ह्या हिंदी ऑडिओ आल्बमाचें येणावळ मंत्री जुजे फिलिप डिसोजान हालींच मडगांवां विमोचन केलें. गोंयांतलो हो पयलोच हिंदी आल्बम अशें आल्बम काडपी म्हणटात. ये चाहते ह्या CD प्रकाशनाच्या सुवाळ्याक येणावळ मंत्री जुजे फिलिप डिसोजा, गावपी राजेश मडगांवकार, गीतकार तन्वीर खान आनी हेर आसले. गोंयचें संगीत आनी बॉलिवूड संगीत मिक्स करून हो आल्बम तयार केला अशें गायक राजेश मडगांवकारान सांगलें. गोंयांतलो हिंदी गितांचो हो पयलोच आल्बम अशें एना रिबेलोन सांगलें. पूण आयज आमचो गव्हर्मेंट जाय तो एक आदर दिवपाक जो कोण फिल्म काडटा कोण आनी कितें करता बरो म्युझिशियन आसा ताका जायती मदत करपाक मुखार सरता. आनी आमकांय जाय हेच भशेन ह्या आमच्या भावाक जे बरी कला आसलेले मनीस भाव मुखार येयले आनी तांकां आमी कितें हेल्प केल्लें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. संवसारीक सर्तीक कांय म्हयने आसतना हात मोडिल्लो आसून पासून निहर्न आचार्यान 3 भांगरा पदकां जोडून जबरदस्त जिद्द हीच आपली येसाची बुनयाद हें दाखोवन दिलां. उरुग्वेंतल्या मॉन्तेविडियो शारांत निकतीच ही सर्त जाली. निहर्न पणजेच्या हेडगेवार स्कुलाचो विद्यार्थी. शुक्रारा SAGचे कार्यकारी संचालक VM प्रभुदेसायान नहन नवीन आचार्याची तोखणाय केली. He is going from strength to strength. In early December, he's got the first place at the junior level at the nationals, and by the end of December, he has secured 3 gold medals at the Uruguay World Championship. So there couldn't have been a better performance than what Nehan has performed. So we feel very, very happy that at the end of 2011, as many as 3 gold medals at the World Championships have been secured by Nehan, and we hope he does well now in the senior category as he starts graduating. ही पदकां नहरनाच्या जबरदस्त जिद्दीक लागून मेळ्ळ्यात हे ताचे तयारी वेल्यान कळटा. Yeah, at first I couldn't do most of the postures, and slowly I started practicing the other postures, difficult postures, and then in the end I could do the ones that was in the syllabus. योगा मळार गोंयांत आतां आनीकय भुरगीं वयर सरपाक लागल्यात. निर्मला निषाद आनी मेघा कांबळीन राष्ट्रीय मळार हालीं बरी कामगिरी केल्या. तशेंच गोंयची विशाखा साने आतां राष्ट्रीय मळार योगा रेफ्री म्हणून पात्र जाल्या. गोंयांत योगाक बरे दीस येतात अशें प्रभुदेसाय म्हणटा. This kind of performances are coming. Then there are 2 upcoming girls in Megha Kamli and Nirmala Nishad. They have also secured 4th and 6th place respectively. So things are happening now. We want this sport to catch up at the school level, higher secondary level, college level. पणजेच्यान आमचो खेळां संपादक नीरज प्रभू आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. आनी इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.